साध्या काळाचे 12वें सातोळे मंगळार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 7 वळी 6 12 ते 14. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटले, पवित्र वस्तू काढून सुण्यांक घालू नाकात आणि तुमची मोतयां डुकराच्या फुड्यान उडोव नाकात, कित्याक ती गोडयेक पांया तळा मोस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटोच हेरांनी तुमकां केलेले जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समर्थ आनी प्रवादी मुणगी येस. आशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोठ्ठाणांक पावयता तो दारवटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुष्कळ. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण आशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां एक बऱ्यांतली बरी शिकवण दिता. दुसऱ्यांनी तुमकां केल्ले जाय तशेंच तुमी तांकां करात. ही शिकवण एकदम सादी आनी चालती, म्हटल्यार प्रॅक्टिकल. तुवें जाय ते कायदे जाणा जावची गरज ना. फकत तुज्या भितर तूं पळय आनी तुकाच विचार, हे दुसऱ्यांनी तुका केल्यार तुका कितें भोगतलें. तुका बरें दिसचें ना जाल्यार ती वागणूक तूं दुसऱ्या सोवें दाखय नाका. हे भाशेन आमी दुसऱ्या सोवें समजीक जावंक पावतल्या, कित्याक कोणाकूच आमकां आपणाकूच वायट जाल्ले नाका. आनी जेन्ना आमकां बरें दिसना तें रोखडेंच वळखता आनी तें दुसऱ्या सोवें करूंक पावतल्या अशें न्हय. हाका लागून जेजूची आयची शिकवण एकदम प्रॅक्टिकल. 10 मॅनामेंटाच्या शेवटाक आमकां मेळटा ते भाशेन आपलो मोग करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करचो. हे जावन आसा संक्षेप निमाण्या 7 उपदेशाचो, म्हटल्यार 4 ते 10. सगळ्यांनी आमी ही जेजूची शिकवण पाळली जाल्यार आमा मनशा मदें इश्टागत वाडत वेतली आनी संवसारान शांती आसतली. तेंच करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. आमेन.